जेन्ना देव आमकां आपयता आमी हें जाणूंक जाय की आमी देवा सोबे आसा, ताचे सोबे आमी जियेता भोंवतानी आसा, पूण तो आमकां त्याच ताचे एकवटान आसतनाच तो एक कार्य आपलो करूंक आपयता. आनी आमी पळयलां कशे भाशेन पयले वाचपान ताका आपयता प्रोबा दिवंक म्हणजे कितें, देवाच्या नांवांत ताका सगळें सांगूंक आनी शिडकावंक आनी कशे भशेन तांचें जिवीत ताणें चालूंक जाय तें ताका दाखोवंक. तो म्हणटा म्हजे लागीं जायना, कित्याक हांव एक धाकटलो भुरगो. म्हणटा तशें म्हणू नाकाय, हांव म्हजी उतरां तुजे मदें घालतलो, तूं म्हजें आयक आनी ताका सांग, तूं ताका भियेनाकाय, हांव तुजें सगळें आसा, तुका राखच्याक आनी सांबाळच्याक, पूण म्हज्या हात्यांत तूं जा. आनी हे भाशेन प्रवाद्यांक देवान धाडलें, ताकाय पिडापीड दिलें, ताकाय काडून उडयलें. शेकी ताणें आपल्या पुताक धाडलो आनी पुता उदेशी ताणें आमकां सगळें उगडापे करून सांगलां कशे भशेन ताच्या एकवटान आमी जिवंक जाय आनी कशे भशेन ताचे सोबे तो एकदम खुशाल जालो. तेच भाशेन आतां तो आमचे सोबे खुशाल जाता, कित्याक आमी जेजू सोबे हो सगळो वावर करता. आमचे वस्तू घेनय ताका एकवटोन तो आमकां धाडटा मेंढरां कशीं लांडग्या मदें. आनी आमी चतूर रावंक जाय, वेता खरी, पूण चतूरपणी रावपाक आमी सदांच जागृतायेन रावंक जाय. आनी ही जागृताय आमचे मदें आसत तर जाल्यार आमी रोखडीच विवेक बुद्धीन भरोन येतले हांव. आनी कशे भशेन आमी देवाचें उतर पाळूंक जाय, उलोवंक जाय, आनी ते भशेन आमचें जिवीत चालूंक जाय तें आमकां कळटलें. पावलूच हेच भशेन म्हणटा, हांव आदीं सुमूर्तीक आदारून म्हजें जिवीत सादतालो, पूण आतां हांव पवित्र आत्म्यान भरोन जेजूक जाय पळय तशें हांव करतां. आनी हाका लागून हांव न्हय पूण तोच म्हजे सगळो वावर करता. जुजे वाजाशी तशेंच घडलें. तो बेनावलीचो तिसरो भुरगो सेमिनरीन तो जॉयन जालो आनी मागीर ताणें हांगसर ओल्ड ताणें सगळें शिकप केलें, फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी. मागीर ओडेन जाल्या उपरांत गुरू दिक्षा मेळ्ळ्या उपरांत तो कानारा गेलो आनी कानाराक म्हणजे कर्नाटकाक तिचोर वावर खूब केलो ताणें. तिचोर केल्या उपरांत ताका हें आपोवणें आयलें श्रीलंकेक वचपाक. एकदम कठीण परिस्थिती, कोणाच्यान थंयसर वचोंक जायनासलें कॅथलिकांक, पूण तो एका साद्या कामगारा भशेन तिचोर गेलो आनी ताका ओगीच मेळोंक लागलो आनी ते ताच्या पाटलान लागले. ताका बंदखणींत पुरान घातलो, पूण ताका देवान वाचयलो, कित्याक हें देवान सांगलां ते प्रमाणे तो ताका राखतालो आनी सांबाळटालो. ताणें भरपूर काम थंयसर केलें, खूब जाणांक पळयतर केलें. आनी श्रीलंकेन तर क्रिस्तांव आसात, कॅथलीक आसात, ते ताचे उदेशीन ते घडोवन आयिल्ले आसा. आनी इतलीं वर्सां हो बाबाड ताणें तांचे मदें वाडयल्लो आसा, कित्याक तो मेल्या उपरांत ताचे पासत तो सदांच मागतालो, विनंती करतालो. आनी हाका लागून 300 वर्सां जाल्या उपरांत ताका ते सातपणाचे भाग मेळ्ळे. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी देवा कारकां दिवया, कित्याक हे भाशेन अनेक जाण जेजूच्या वावरांत आपलें जिवीत खर्चितात. ताका देवान राखचें, सांबाळचें आनी ताका बरेपण फाव करचें भाग्यवन जुजेवाच्या विनोतीन म्हणून आमी ह्या वेळार थोडो वेळ मागण्यांत सारया. सगळीं जाणां हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सोबे आसा. इतलो लागशिल्लो संबंद तो आमचे सोबेन जोडून आमचें जिवीत तो चलोवंक आवडटा, पूण जबरदस्तीन न्हय, सुखुशेन ताका आजीर जावन, सायबा कशे भशेन तुका म्हजें जिवीत वापरूंक जाय ते भशेन तूं वापर म्हणून हे भशेन ताका सांगून ताका जाय पळय तशें म्हजी सगळें करुनी आनी हे बरी ताचें सुखीचें राज तो बांदून हाडूंक आनी दुसऱ्यांक बरेपण फाव करूं, पिडा रोगांतली तो तांकां बरी करूं. आमच्या उतरांतल्यान, कोन्यांतल्यान, चालींतल्यान हें सगळें घडटलें.